इवन दो हे जे बाकीची लायसनां आनी हे ते ट्रेडिशनल लायसन्स दिवपाची असली हांकां सगळ्यांक 5 वर्सां खातीर दिल्ली आसा. भायल्या लोकांक ह्या बिझनेसान इन्वॉल्व जावपाक दिना. हितूर होलसेल आनी हितूर गोंयकारूच आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाचो क्रायम डिटेक्शन रेट मुद्दामून सांगता हांव, क्रायम डिटेक्शन रेट 91.60% विच इज द हायेस्ट इन कंट्री. प्रत्येक कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण जावन स्वताचे पयशे जर कमयले 7th पे दी म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना, त्याच कॉर्पोरेशनान दिवं. जी कॉर्पोरेशनां आतां पर्यंत सुरू केल्ली पळय न्हू ती खरें म्हणजे तेंच्यांनी इन्कम जनरेट करून तांकां दिवपाक जाय आसलो. बट वेगवेगळे रिफॉर्म्स प्रत्येक फावटी आमी करीत गेल्या आनी तेकाच लागून तर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान प्रत्येक फावटी म्हणजे आमची क्रेडीट लिमीट जी आसा पळय न्ही वीच हॅव इन्क्लूड वाडली 4500 गेली आनी 4500 हांव घेवपा ना. कंडिशनल आसतली, गरज ना, हांव तितके पयशे घेवचो ना. परतूय सांगता इट इज नॉट 3000 वयचे ना, विदीन द लिमीट 3000 सकयल उरतलो. आतां फॉर्म आयल्या पळय न्ही 1 ऑगस्टाच्यान कितें आसा ते फॉर्म सँक्शन करपाक लागतले आनी 15 ऑगस्टाक खाज्याकार भाज्याकार लाडवाकार हे तांब्याकार सगळ्या जाणांक जे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आसा आमी 5-5 हजार रुपया तांकांय बी वन टायम स्कीम जी आसा पळय न्हू ही दिवपाक काड. आनी हे सगळें केन्ना स्टेट लेवल कर्फ्यू लायल्या उपरांत म्हणजे जेन्ना पयल्या पॅन्डेमिकांत स्टेटीचो इन्कम हो ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आशिल्लो 90% ड्रॉप जाल्लो. 90%. इन दीस पॅन्डेमीक आय हॅव वर्क एंड दीस टायम इट हॅज ड्रॉप टू द 60%. कोणी तें सांगचें म्हाका ना जाल्यार. आनी ह्या हितून खंयची स्कीम बंद उडोवंक ना, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील दवरूंक ना.